देव राखणदार. जो मनीस फारामोनात देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराचे सावळ्यांत वस्ते करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तू म्हजो आसरो आनी म्हजें कोठें, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो, ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या भानाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखान भोंवतेले मारीचे पिडेक, दनपारचे नास करतेल्या खरगाक तूं भियोंचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडतीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो फारामोनात देवाक तुवें तुजें कोठे करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तर शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता, म्हजे थारान पळोवंक ताका फावो करता. आमेन.